ओके सर, आता साखळीचे इलेक्शन झाले, फोंडाचे इलेक्शन झाले, दोन्ही कडेन बी जे पीचे सीट्स येयले आणि आता तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय केला की दोन्ही कडेन तेंचे आता घट जाल्लेले आनी दोन्ही आतांच्या अपकमींग इलेक्शनाक ते दोन्ही सीट तेंचेच येतले. तेजेर तुजें कशें कितें उलोवप? चय धमकी दिवन मरे संवसार चलना. जेन्ना हांव सांखळी देंवल्लो ग्रावंड रियलिटी पळोवपाक, देर इज सो मच ऑफ हेट्रीड, देर इज सो मच ऑफ हेट्रीड. सो तो इतलो हेट्रीड जो बॉयल जाल्लो आयज सांखळी, तुमी जरी तरी पुलिसेक धरून, गव्हर्मेंट सर्वंट धरून, एक एक घरा फाटल्यान जरी तर मनीस लावन जरी तरी 80% लोकांक तुमी भायर काडटा आनी धमकी दिवन वोट मारपाक लायता, जाल्यार तुका दिसता की लोक असोच करून असेंब्ली इलेक्शनाक पासून तुमकां हें करतलो म्हणून आनी लोकसभाकूय तुमकां भियेतलो म्हणून. सो इट इज द मॅटर ऑफ टायम. सगळे धमकीचेर चलना. सांखळी लोकांक भरपूर खबर आहा कोणी कित्याक वोट मारलो आनी कितें जालें इलेक्शना दिसांनी आनी कितें तें. सो हें धमकी दिवन सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाचें सीट येवचें ना. हें धमकी दिवपाक तुमचे कडेन थिंग जावपाना. जे तुम्ही धाकटे धाकटे ह्या गांवांनी आनी तुमी ते मॅनेज केले पाटी ते तुका नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सिटाचेर तुकडे जावपाना. आनी द पीपल ऑफ गोवा नोज व्हेरी वेल कसले ते इश्यू तुम्ही सॉल्व केला. टॅक्सी ड्रायव्हराचो इश्यू सॉल्व केला ना. टॅक्सी ड्रायव्हरा इश्यू सॉल्व जालो ना. टावट म्हणून तुम्हीच बोर्ड घालतात. टावट्सा इश्यू सॉल्व जाला ना. लँड इश्यू सॉल्व जाला ना. शेतां पुरयतात ते रिस्टोरेशनचो इश्यू सॉल्व जाला ना. खंयचो इश्यू सॉल्व जाला? टुरिजमा इश्यू सॉल्व जाला ना. सो कांयच एक इश्यू सॉल्व जायना. वयल्यान म्हणटा तुमी हे ते धमक्यो. सो आज गोंयकार जो आहा चतूर आहाच, देर इज नो डाऊट. आनी तो टेंप गेलो. तुमच्यांनी चड टेंप ही धमकी दिवन वोटींग घेवपाक जावपाना. आज सांखळी धमकी दिवन घेतली बरें आहा, पूण मुखार ते नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जे तुमी सोदताय न्ही, तुमी कितले जाणां तुमगे वॉशिंग मशिनाक घेयात आनी बरा तुमगे वॉशिंग मशीन. तुमगे वॉशिंग मशीन भरली म्हणून हें सगळ्यांक येवन निवड करपाक म्हूण तुमी सीट काडपाना. गोंयकारांक भरपूर खबर आहा, सावथ गोवा लोकांक भरपूर खबर आहा की तुमी कितकोन वोट फोडटले ते. हे जितले जाणां तुमी वॉशिंग मशिनाक घेवपाक आनी स्टेटमेंट घालपाक लायताय ते कित्याक लायता ते सावथ गोवा लोकांक खबर आहा. लोकांक युनायट जावपाक उगोत लागचो ना. लोक युनायट जातलो म्हादयाचेर. तुम्ही जे म्हणटा न्ही नॉर्थ सावथ न्हंय कनेक्ट करतले, हे कनेक्ट करतले, उदक दितले खंय रे? म्हादया तुम्ही सांखळेंत म्हादयाचें उदक तुमकां इतली इम्पॉर्टंट, पूण तुम्ही लोकांक इतली धमकी दिली की लोकांक म्हादय विसरून तुमकां धमकेचेर वोट मारलो. सो हें सावथाक चलचें ना. म्हादय जी तुम्ही विकून हायली आनी आज जे तुम्ही कर्नाटकाक प्रचार करता, हे सगळे तुमकां सावथ गोवा दाखयतलेच, नॉर्थ गोवा दाखयतलेच हे पाटी आनी चेंज करून. सावथ गोवा म्हणून 100% तुमकां दाखयतले आनी ताजो इफेक्ट नॉर्थ गोवा पावतलो. आनी हे फर्स्ट टायम जातले की तुमी दोनी सीट जिखपाची न्ही, तुमी दोनी सीट हारतले. आनी दोनी सीट हारोवन तुमकां कळटले की लोकांक धमकी दिल्यार जायना. लोकांक म्हणटा तें उदक जाय, लोकांक म्हणटा तो डेव्हलपमेंट जावो न्हू तुमच्यो असल्यो गोश्टी. आनी तुमीच चिंता तुमकां जर तरी धमक्यो दिवन जर तरी आज जिखोवंक पडटा जाल्यार तुमी कितले म्हयने देखून तुमी धमकी दिवपाक पावतले? कितल्यो फोर्स आसतलो? कितली गव्हर्मेंट सर्वंटां, कितली मशिनरी तुमी घरा हाटल्यान घातले? सो इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम. म्हादय जी आसा, आज म्हादयाक लागून जे तुमी आज केलां, जे तुमी उदकाचें डायव्हर्जन जे तुमी जुमला केला आनी जे तुमी एडजस्टमेंट करून आज हे उदक तुमी दिलां कर्नाटकाक, हें तुमकां लोक दाखयतलोच. आनी तुमकां सांगपाक गरज ना आनी कितलोय प्रचार करात की तुमी येतले म्हूण, पूण हो जो अंडरकरंट आहा तो जसो भायर सरतलो एक वॉल्केनो इरॉप्ट जातले भशेन जातलो.